डेली डेली म्हणजे जेन्ना हॉलिडे असता पळय, हांव सॅटर्डे येयल्लो सकाळी हांगा, तेन्ना ते हांगा बसलेले सगळे भायलेच असता. हय, दिसा वयलेच असता. कितें पिवंक असता वा बाकीचे सेवन करता? पिवपाक असता. पिवपाक. पिवपाक. आणि बाकीचे सेवन ते खबर ना म्हाका. हांव हांगा येयल्लो त्या खातीर हांवें तांकां पळयलें, म्हाजी नजर गेल्ली हांगा तेंची. अच्छा. कितें सांगूंक सोदता तूं आतां? कित्याक हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा. हांगासर नजर आसूंक जाय न्हू. आतां म्हापसा पुलीस स्टेशन पळय लागींच आसा. आतां हांगासर एक आरटीआय आसा. आयटीआय आसा, तेंची पेट्रोलिंग चालू आसूंक जाय. फाल्यां आयटीआयन जर चोरी बीन कितें केली जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? भुरग्यांचेर कितें बॅड इम्प्रेशन पडूंक शकता? हांगा भुरगीं कोण येता आसतना तांकां कितें केलें जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? कोण पळयत ना न्हू हांगा? पळया तुमी बाटल्यो आनी कितें ते पळयता आसतले तुमी. हांगाच एकी कडेन न्हू ते आस्था स्कूल आसा पळय, हितून खोल्ले ते एका स्पेशल भुरग्यांचें स्कूल आहा. थंय आनी अक्षरशः बाटल्यो फोडलेले आसता. बाटल्यो सिगरेटी सगळ्यो तेंचो पळया तुमी वचोन, थंयूच स्टोरी करपाक शकता तुमी. थंय स्पेशल चायल्ड येता सगळी. तांकां जर त्यो बाटल्यो कितें उडयता न्हू ते तोपल्यो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो ताका? पळोवपाक जाय न्हू. कोण पळयना हांगा, कांयच ना. हय हय. आता ते बसलेले असतात.